2019 एक आमकां टेंडर पास जावन येयल्लो शेतकऱ्याक की एक अरावंड 3 कोटीचो. सो तो टेंडर कितें म्हणटा की आमकां एक बांद आसचो. कित्याक सांग, आमच्या शेतांनी सॉल्टी वॉटर जाता, उदक आमचे सॉल्टी उदक येयल्ल्या कारणान आमचें शेत पिड्ड्यार जाता. सो त्याच्या खातीर एक आमकां टेंडर पास जावन येयल्लो की एक बांद घालपाचो, एक मानस हे करपाचो आणि दुसरें म्हटल्यार गेट घालपाचे ताका, सो दॅट जेन्ना हाय टायड येता तेन्ना उदक भितर येवपाचें न्हू आणि जेन्ना लो टायड जाता तेन्ना उदक वचपाचें, जेणे कारणान आमची जितली शेत एरिया आसा ती सेफ उरतली. बट आता 2019 तेजी कंप्लिशन ऑर्डर आसली, म्हणजे कंप्लीट करपाचो ताका टायम दिल्लो, बट अजून मेरेन ती कंप्लीट जाल्ली ना. आणि जितली कंप्लीट जाल्या आता पळोवंक शकता हो बांद ऑलरेडी बँड जावपाक येयला आणि तो म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी पडटलो. सो म्हाका WRD कडेन इतलें विचारपाचें आहा की इतलो पुअर क्वॉलिटी तुमी कसो बांदलो. सेकंड थिंग, जी आमची मानस आसली म्हटल्यार जो एक्सेस आसलो, जो आमी हांगासरल्यान शेतान आमी वयताले, सो तो सुद्दां ऑलरेडी बंद केल्लो आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता थंय आमी फळी घातलेली आसा वचपा खातीर, ती व्हेरी रिस्की आसा. थर्ड थिंग, आमकां ऑलरेडी टेंडरान आशिल्ले की आमकां गेट्स घालतले, ते गेट पासून अजून घातलेले ना. हांवें जेन्ना RTI मारली, म्हाका जेन्ना बिल रिसीव जालें 2,64 lakhs ऑलरेडी बिल पास जावन गेल्लेले आसा. कॉन्ट्रॅक्टराचें नाव हसन कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, पोंडाचो तो, एज पर दॅट बिल. सो ऑलरेडी पेमेंट जाला 2022 डिसेंबर 2022. सो एक अरावंड 14 तारखेक पेमेंट जाला आणि तेचेर हांव पळयतालो की वेदर इट्स द प्रोजेक्ट इज कंप्लिटेड ऑर नॉट, बट टिल येट द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड. सो अजूनही त्याच्यावर वर्क इन प्रोग्रेस जाला. आता आमचो शेतकऱ्यांचो प्रश्न हा की 4 वर्सां जाली आमी हांगासर शेता खातीर मरता, पूण आमकां अजून तेचेर न्याय मेळना. कित्याक सॉल्टी वॉटर येता आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता देगेची शेतां सगळी लोकांनी सांडली, कित्याक उदक सॉल्टी उदक येता आणि प्रॉब्लेम जाता. सो मानस आहा ती घालूंक ना, मानसय घालून तुम्ही पळोवंक शकता, व्हिडिओन दाखोवंक शकता की थंय फळी घातल्या सध्या. थंय मानस पयली आशिल्ली ती कॉन्ट्रॅक्टरान मोडली आणि त्याच्या उपरांत ती करूंक ना. आणि जर बिल पळयत, बिलाचेर ऑलरेडी त्यांनी पेमेंट त्याचो केल्लो स्टँडर्ड तुम्ही पळोवंक शकता. आता पळय हांगासरूच पळय खडी दिसता आणि थंय पळयत जाल्यार तूं अशी जेन्ना खडी हातीन येतली. सो इतली क्वॉलिटी ऑफ वर्क हा, म्हणजे कोणूय लेमन सुद्धा वचून पळय जाल्यार म्हणटलो बाबा ही क्वॉलिटी कसली केल्या. तुमची मागणी डिमांड कितें? पयली चौकशी जावपाची, विजिलन्सांनी येवन चेक करपाचे, डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन डिमांड केल्या तुम्ही तशें? डिमांड ऑलरेडी केल्लेले आसा आमी हेचेर. आमी थ्रू लेटर प्रॉपर चॅनल आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेले आसा आणि आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की पयली ते ऑलरेडी जे काम पडलेले आहा ती क्वॉलिटी चेक करपाची, कॉन्ट्रॅक्टराक सस्पेंड करपाचो, आमचे हे जे काम आसा, मानस आसा, जे रिइन्फॉर्मेंट गेट्स आसा ते कंप्लीट करपाचे आणि हेचेरूय कारवाई करपाची, पंच मेंबराचेरय कारवाई करपाची, WRDचेर की ही तेंच्यांनी कित्याक वळयली, कोणाच्या बेनिफिटा खातीर, हेतून बेनिफीट कोणाचो. येवन हांगासर जी मानस आसा ती आमकां पहिल्यांदा करून दिवपाची, जे गेट्स आमकां सांगलेले आहा ते करून दिवपाचे, तशेंच जो बांदाचे इन्स्पेक्शन करपाचे, त्याची क्वॉलिटी चेक करपाची. अशें जावंक जायना की फाल्यां कंप्लीट जालें आनी परत मोडलो. सो ती एक विनंती आहा की क्वॉलिटी चेक करपाचो आणि तेचेर सारको प्रोसेस करपाचो. तशेंच इन्क्वायरी सुद्दां जावपाची पंच मेंबराचे श्री अब्दुल करीम याशीन नायक, तेजी प्रॉपर्टी हांगा बिलॉंग करता इन द नेम ऑफ हिज फादर याशीन उस्मान नायक. सो तेचेर सुद्दां इन्क्वायरी जावपाची, DOPन तेचेर सुद्दां एक्शन घेवपाची आणि रिपोर्ट घेवपाचो आणि सबमीट करपाचो. हांगा एक्सेस जाल्ले आता फळी घातल्या न्हू, पहिली कशी असलेली? स्लॅबाची असली, स्लॅबाची मोडून आता मोडल्या, ती कॉन्ट्रॅक्टरान मोडल्या. सो माझी सरकाराक ही विनंती आहा की मानशी पयली बांदचे, लोकांच्या शेतांनी जे खारे पाणी वयता ते बंद जावचे भितर, आणि लोकांक जेणे करून लोकांक शेती करूंक मेळची. तर लोक शेतूच करिना. आता सरकारान तुमच्यासाठी 2.5 सुमार कोटी खर्च केले या मानशेक लागून आणि अजूनही इनकम्प्लीट आहा. म्हणजे सरकाराक कितें सांगू शकता तुम्ही? मानचे तुमचे काम आहा दर्जो हीन जाल्लो, निकृष्ट दर्जो आहा, तेजो स्टँडर्ड ना, मानशी ना, हिने जाल्ले आसा, पण जेणे जो पैसो वापरला त्याची योग्य तरेन मोकळी ताका मेळची आणि कामां जावची न्हू.
शेत करतय पूण मशीन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मी काय सांगला तू कॉन्ट्रॅक्टर खंयचलो तर आपण फोण्याचो सांगला तर आपण बरो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणल्यार आपण म्हणा लागलो ह्या म्हाका दिला आमी सांगला ह्या सारक्या फॉरेस्टकडचो बीज मोल्ड आणि केरयेचो बूज मेळ्ळो तो व्हडले टीव्हीर दिसताना मरे काय चालला तेका मी तर ना आपण बरो कॉन्ट्रॅक्टर तू कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार म्हाका आमकां म्हटलं हेतूसून पावसान मशिनां घेवन व्हडली म्हटलं मशिनां घेवन पळांक जाय म्हटलं पाणी येत घेऊन म्हटलं तेव्हा तर असं सांगलं तर बरं आहा म्हणून पाणी आता येऊंक ना आता कितें येऊंक ना म्हटलं घेऊन दिसान पाणी खंयचा येतला पावसान पाणी येता म्हणून सांगलं मी तेका तेव्हा तर तेका मी जेव्हा मशीन आता काल घेऊन येलं हेका मशीन नांगरपाक जाल्यार तेंच्यांनी व्हडले व्हडले एलपी हाडले माझ्या शेताची खबर सांगते तुमकां हे व्हडले व्हडले एलपी हाडले आणि भितर सगळे रोमतक आनी व्हडली व्हडली कार्पां तेंच्यांनी भितर घातली आणि कार्पांनी भितर सगळी ह्या एलपी वरते वळले तेंच्यांनी कित्याक तो खडी बिडी सगळी वतलेली न्हू तेव्हा मी मशीन जर घेऊन येयला सगळे असे गुन्हे भितर तेव्हा तर मी काय सांगांक तेंकां बाबा माझो मालक कोण ना तेव्हा तर ह्या काडटलो कोण काय चाललं हां बाबू आजगांवकारान सांगला ह्या लोकांच्या शेतान घातल्यात न्हू तर ह्या तूं धडधडीत करून दिवंक जाय आता जर थंय ते हेचेर हसनाच्या वरले थंय वयशी तर सगळे अख्खे सिमिटाच्यो पदवी आहोत हां अख्ख्या त्या शेत गेला सगळीच खडी माझे आयज 6 आडे माझे फुकट गेले आयज मी 30-40 खणी भात पिकाय असले थंयसर ह्यो मोठो गुडवाळी म्हटल्यार साकाराम आंबेकार राजा मेकार मी आणि आरोलकार मोठे गुडवाळी पयलीं आमी शेत जास्त करूं आतां खुबशे जमीन पडीक आसा तेणी जी कॉन्ट्रॅक्टरांची खडी म्हणजे डंप केल्ली आहा ती तशीच आहा आतां त्या ठिकाणी मशीन घेवन गेलो किंवा पांयांक ती खडी लागता आनी त्रास जाता दुसरी गोष्ट मानसी ती प्रयोजनां आसली मानस करपत ना वीथ स्लूज गेट आसली ताका ती मानसय तेणी करूं ना आमकां खबर ना आनी हेका जास्त जबाबदार WRDचो सायट इंजिनियर जो आसलो तो जबाबदार कित्याक लागून म्हणटा तेणी जाय तशी ड्रायव्हर केली तेणी कामच बघूं ना आमी ताका सांगलें अशें ताका वॉटर ब्रेकर घालून वरले घालूंक सांगलें ताका आमकां तेणी सांगलें 4 वरले घालता म्हूण सांगलें एकय घालूंक ना ज्या वेळार पाणयाचो मार बसता त्या वेळार झाडां एक वेळ जावंक शकता आपणच सांगलें आपण घालता 4 वॉटर ब्रेकर म्हणून वरले घालूंक ना तेणी सांगलें एकय काम करूंक ना बांदाच्या देगेक मातयेची फिलींग आसता अशी हायट ताका आसता तेणी काय करूंक ना आमी ताका सांगलें आतां तुमी त्या सायडीक जर बघशात ना तर एक मिनट शेताची लेवल जमनीची लेवल वयर आहा आनी बांदाची खंती गेली पाणी त्याच्याच वयता